गोयची सीमा बंद करा, बंद करत बंद करत गोयची सीमा बंद करा. एक दो कलेक्टरा मेमणून दिलें मागीर तालुक्याचे डेप्युटी कलेक्टरा मेमणून दिलें. आमची डिमांड आसले तुमकां आतां आयकलां आसतलें तुमी कितें कितें तें गोंयच्या हिता खातीर गोंयकारां खातीर कितें बरें आसा तें आमी बरोवन दिल्लें. पूण आज पर्यंत तेमी कोणीच आमचेर विचार केला. लास्ट चीफ सेक्रेटरी आमी जाल्यार मेळ्ळ्या आतां केन्ना मेळ्ळे मंडे मेळ्ळे तरी तेका आजून साद्या आमकां रिप्लाय ना. कितें चल्लां मागीर कोणी करपाचें आतां आनी आमी कोणा फुडें करपाचें तुमी सांगात. हां म्हाका समज रिप्रेझेंटेशन हांगासर दिता जाल्यार हांव एक्सेप्ट न्ही हे तुमचे कडेन कशें येना चीफ सेक्रेटरी दिले तुमचे कडेन येना. ना हे दिल्यार तुम्ही हे घेतले एक्शन घेता घेता. लेटर घेवपाक लेटर चीफ मिनिस्टरानूय घेतले. हे लेटर घेतल्या उपरांत तुम्ही कारवाई करता आमी मागणी केली. आमी सांगले कन्सिडर केल ना. कारवाई तेजेर करपाची आसा. आमी बॉर्डर सील करपा लायली आजून सील जायना. इट इम्पॉर्टंट दॅट इज नॉट आवर पर्सनल थिंग. आमकां ओपीडी स्टार्ट करपा लायले ओपीडी स्टार्ट जायना. हे लेटर दिवपाक व्हडले न्हू. तुमकां हांगा दिले कितें तुमच्या ऑफिसान दिले कितें. तुम्ही जर कारवाई दिता हातात दिता आनी आमी कितें बेकार आसात हे बेकार आसा हे दिवपाक हे तोडपा दिले आमी ना न्ही. हे कितें जावचें म्हण दिला गोंयच्या हिता खातीर दिला गोंयच्या गोंयकारा खातीर दिला. आनी वाडपान वच म्हण हे प्रकरण. माझो प्रश्न असो आसा की सरकार लॉकडावन करपाक सोदना. ह्या गोंयाक प्रत्येक ग्रामपंचायतीन प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन आपूण जावन आतां स्वता जावन तेमी बंद करपाची सुरवात केल्या. तुमी हे सगळे पेपरांनी तुमी वाचले आसतलें. तेन्ना मग सरकाराक म्हजो पयलो एक प्रश्न आसा की सरकार म्हणटा लॉकडावन केल्यार आर्थीक परिस्थितीची आमची खालाव वयतली, लोकांचे काम धंदे ते बंद जातले. तेन्ना मग सरकाराक म्हजो पयलो प्रश्न आसा की वो काम धंदे जे म्हणटा सरकार हे काम धंदे सरकारांचे आमदारांचे मंत्र्यांचे काय सामान्य मनशांचे हे सरकारान आमकां सांगपाक जाय की खरेंच आम आदमीचे काम धंदे बंद पडटात काय हे मंत्री आमदारांचे जे वेवसाय आसात वास्को सारक्या वाठारांत तेंचे जे चलता वेवसाय ते बंद पडटात. दुसरो प्रश्न असो आसा की प्रत्येक गांवांत आनीक म्युनिसिपालिटीच्या गांवांत आपूण जावन सगळे बंद करतात. लोक मागतात वास्को मागता मुरगांव वास्को मतदारसंघ मागता मुरगांव गोवा मतदारसंघ मागता की लॉकडावन करचें म्हणून. पूण सरकार लॉकडावन करना. तशेंच तुमी मोली पळयलें मोली पंचायतीन आपूण जावन बंद केलें. काणकोण नगरपालिकेन आपूण जावन बंद केलें. पणजे नगरपालिकेन आपूण जावन बंद केलें. तेन्ना मात दुसरे पळय म्हाका सरकाराक विचारपाक जाय सरकार व्हडलो काय जनता व्हडली. आयज आमी हांगा गोंयच्या पवित्र भुमीचेर एकठांय जाल्ले आसा. ज्या गोंय खातीर ज्या हुतात्म्यांनी आमचे गोंय सांबाळपाक आपणाचे प्राण दिले, आपणाचे बलिदान केले, आपणाचे घर आपणाचो संसार आपणाचे पुराय जिवीत दिले, अशा पवित्र जाग्यार आयज आमी एकठांय जाल्ले आसा. आनी एकठांय जाल्ले आसा गोंय खातीर, एकठांय जाल्ले आसा गोंयकारा खातीर. आयज सबंद जगाचेर जेन्ना हे महाभयंकर दुयेंस वातावळले आसा आनी असल्या पाटभुंयेचेर आयज गोंयान ज्या गोंयान आमच्या सरकारान ह्या दुयेंसाचेर झिरो दाखोवन व्हडलें सेलेब्रेशन केलें, मळबांतल्यान फुलां चिपडायलीं, पूण जी जतनाय घेवपाक जाय आसली ती जतनाय आयज मेरेन घेतली ना. आनी तेचोच परिणाम आयज आमकां गोंयान दिश्टी पडपाक लागला. आयज हें दुयेंस गांवांनी वाड्यांनी पावपाक लागला. आमी पयल्या दिसाकसून सांगीत येयल्या गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती आनी आमचे आमदार सांगात येयल्या की चॅकिंग करा, चॅकिंग करपाची प्रक्रिया तुमची वाडयात, पूण आयज बसून ते काम केलें ना. लोकल ट्रान्समिशन, कम्युनिटी ट्रान्समिशन अशें म्हणून लोकांक फटयता. आयज आमचे टेस्टिंग जावंक जाय आसलें. आमचे टेस्टिंग किट्सां आयज उत्तर प्रदेशाक पावलेलीं आसा. आमी कितलेच सोगल्याशेन गेले लॉकडावन करूं म्हणून. हे म्हणटा लोकल ट्रान्समिशन वास्को सान चिंबेल पावला, चिंबेल सान आल्दोना, आल्दोना सान हांगा हे लोकल ट्रान्समिशन जावंक जायना. दीस मस्ट बी कम्युनिटी ट्रान्समिशन. लोकांक फटोवन सरकार आमकां सगळ्या गोंयकारांक जिते मारून उडयतलो. आमची सिंपल हें आसा की बॉर्डरी चॅक करा तुमीच पळया बेश्टो व्हिडिओ तुमचो गुणान पळया कितले ट्रक येता पळय ते तांकां कोणाक येना क्वॉरंटायन कोणाकूच करिना. बॉर्डर तर बंद करिना. हें कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावन वद्दें गोंय मरून वयतलें आनी हेका सरकार जबाबदारी आसतलो. आमी एज्युकेशन करीत आसतले जशें मामनदादान सांगलां एकलो ईच वन फॉर हिमसेल्फ म्हणटा तशें गव्हर्मेंटान आमकां सोडून दिलेलें आसा. आनी हेका सरकार सारको जबाबदारी आयज कितें जाता पळय तें वी आर इन द रेड झोन. अजून पासून गव्हर्मेंट कांय म्हणना.
पूण वी आर इन द रेड झोन. वी आर व्हेरी सून गोइंग टू बी इवन वर्स देन द रेड झोन. जे आमगे पळय तांकां मागणी करीत आयले ते तुमकां दाखयता हांव. हे आमी चीफ सेक्रेटरी केल्ली. ज्यो मागणी आसल्यो आमगेल्यो ज्या जाग्यार पळय कोरोना व्हायरस जो जाला सगळो स्प्रेड जाला त्या जाग्यार लॉकडावन करपाचें आसलें सांगलें. मागीर सेकंड आमी सांगलें ज्यो गेटी आसा आमच्यो गोंयच्यो चारो वाटेन त्यो सगळ्यो तेमकां आमी सील करपाक सांगल्यो आनी फक्त जे गोंयकारां तांकां एलाव करपाक लायल्यो आनी तेंचे अजून आमकां कांय पर्याय हें दिला तेजो रिप्लाय दिला. काँग्रेसचो अध्यक्ष, आज ह्या पवित्र भुमीचेर आमी आज हांगा निदर्शनां जी करपा आयिल्ली आसा तर ह्या आज ही सरकारान आमचेर ही पाळी हाडलेली आसा. कित्याक एकंदरीत गेल्या फाटल्या 3 म्हयन्यांक जर कारभार कितें चल्ला तो जर सरकारचो पळयत जाल्यार ग्रीन झोनान जे आमी आयिल्ले ह्या सरकाराच्या प्रयत्ना लागून आमी ग्रीन झोनान येवनाशिल्ले. हे गोंयकारान शिस्त बाळगिल्ली म्हणून आमी ग्रीन झोनान आयिल्ले आनी आज जर ग्रीन झोनांतल्यान जर आमी रेड झोनान जर वता आसत हेका सरकार जबाबदार आसतलो. हेतून लोकांची कांयच मिस्टेक ना. कित्याक वास्को आमी पळयता जेन्ना इतके मोठ्या प्रमाणान थंय व्हायरस स्प्रेड जाला सरकार आणि आमचो मुख्यमंत्री ते कम्युनिटी ट्रान्समिशन काय लोकल ट्रान्समिशन हे उतरांचो खेळ सगळो चल्ला. जालें ते जालें पूण तेतून तो ते म्हणटा तो लोकल ट्रान्समिशन. इतके आज अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा की आज गोंयकारांचो मुख्यमंत्र्या वयलो आनी ह्या सरकारा वयलो एकंदरीत विश्वास उडून पडला.